मोगाच्या भाव भयणीनो, सदागड्याच्या 17व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. विशेष करून माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात ते सर्व गरजेवंत भावार्थ्यां खातीर विशेष करून हे संदर्भार आमी मागया. अर्गान त्या पासून मिस भेटयता फबियन जेस्टिमेनून सादो वखतार देवण आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गासान मिस भेटयता आयरीन लोबानी कुटाम चेन्नई. हे सर्व रेद्या बसोन मागया, समेस्तां बसोन मागया. जे कोणा मागतान बसयला सवडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती खऱ्या जाणवायान सर्गीच्या राजाची दिर्वें आपणावंक उलो दिता. सलमावरायाक ताच्या परजेक बरी राजवडकी दिवच्याक गरजेची जाणवाय तो सरेस्परा लागीं मागता. आयचे सुवातेंत जेजू देवाचें राज दिर्वें मोती जाळ असल्या संगतीक सरी करून सर्गीच्या राजाचें चित्रण आमकां दिता. आमच्या जिवितांत सलमावराया बरी खरी विसवण करून खरी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मंगळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी देवाचे उतर सर्गेच्या राजा विशांत आमकां कळीत करता. संवसारी जिवीत जावन आसा सर्गेचें राज जोडोवंक एक वेदी. ह्या वेदीचेर आमी बरें करून आमचें जिवीत जियेता, आमचे प्रयत्न आमी करता तेन्ना सर्गेच्या राजांत व्हरतो स्थान मान फावो जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून ना दिसत्या सर्गेच्या राजा विशांत जेजू ओपारेनी थोड्यो संगती आमकां सांगतना त्यो आमी मानून घेवया आनी सर्गेच्या राजाची दिरवीं पुंजावंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. सुम्या जेजू तुजें उतर निरंतर सर्गेच्या राजाची शिकोवण आमकां दिता, पण हें उतर आमी आयकूंक ना. उतराचो तिरस्कार केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापावन बक्षान मोगोन म्हणटा हांव सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुजी काकूळ तुदाक दयादा सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्गीच्या राजाची सत्ता ओपारीने तुवें आमकां कळीत केल्याय. दिसपट्ट्या जिविताच्या घडीतांत सर्गीच्या राजाची दिरवी पुरसांवक सुकून पडलेल्या खातीर पश्चातापवता सोम्या बक्षणे मगोन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तुदाक दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्गींची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान म्हणटा तुजें उतरी, पण तरी आमी एकामेक असो मोग करून सुकून पडल्या. एकामेकाच्या रागांत आनी द्वेशांत जियेल्या. खोटेपण आमी आदारला सोम्या पश्चातापोवन बक्षणे मगोन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ तुदाक दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाकूंता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मागून घे. त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता इतलोच तूं पवित्र इतलोच तूं ईश्वर इतलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. एकडी बरदोळे दांपी आमचे आमचे घर संगती ते समगतीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजेर पातयेंतल्यान तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र नाही कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजे काकूळ आमकां दाखय आनी आतां स्थावन आमचें काळी सदां कळबाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फवत उगडाप करूंक उपयोग करूंक आनी सरतल्या वस्तूंचो आमी फवतो मान करूंक तुमचो आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप.
गिबेयोनान सर्वेस्पर सलमांक राती एक स्वप्नान दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणा. तुवें विसरून काडलेले परजे मदें तुजो सेवक आसा. ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदें फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदें व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. सलमान केल्ले हे मागणें सर्वेस्परार मानवालें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आंक वा क्रेस्त काय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागूंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांवें तुजें मागलें तें तुका दितालो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितालो की तुका समाजान आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचे उतार हे. तुजे उतार पाळचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला. सर्वेस्परा तुज्या तोंडान तावन येतात ती नियमा. म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोला दी. पूण तुज्या साकराक बासयलाय त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कणवळायन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रान आसा म्हजी दादोसकाय. तुज्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुज्या उपदेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. सांव पावलोन रोमांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरीत जावचें आपोवणें दिलां तांकां सर्वांक संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करतलो म्हूण आमी जाणाव. जांकां विष्णुकाचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपणा पुताचे सारकी जावंक ताणें निर्मिलां. जशें जायत्या भावा भावड्याच्या घरांत आपणा पुताक मलगडो पूत जशें ताणें येवजिलें, ह्या पासत जांकां ताणें तसले जन्वयेक निर्मिलां तांकां ताणें आपली तांकां ताणें नितिवंत केल्यांत. जांकां नितिवंत केली तांकां ताणें महिमेंत भागीदारांक केली. देवाचे उतारये.
दिवं तूं बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया कित्या सर्गीच्या राजाचे गुण लनांक तुवें उगडल्या. Hallelujah. काळीज Hallelujah. Hallelujah. सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसूं तुमचे शोभे आसूं भगवान माते वापरमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू लोकां सम्या लागीं म्हणलो, सर्गीचे राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बरी सगळी विकता आनी तो तें शेत मोलाक घेता. सर्गीचें राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वयतले एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बरी सगळी विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गीचें राज्य एक जाळा बरी. ते दर्यांत उडयतस सर जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत तें ओडटात आनी वेळेर बसून मासली विसतात. बरी मासली बठ्यांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते बरी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बऱ्यांत वेगळें करून उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. जंय जातलो वेळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मो विचारलें जेजून. वय जाप दिली ताणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गीच्या राजा विशांत शिकोवन घेतलो हर एकलो धर्मशास्त्री एक गरदर्या बरी, जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. देवाचें उतर हें वखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज परत जेजू सर्गीच्या राजा विशांत 3 वपारी आमच्या मुखार दवरता. दिसपट्ट्या लोकांच्या व्याप्तीक सरी जाल्ली दृश्टांत मुखांत ओपारी मुखांत सर्गीचें राज कशें आसा म्हणल्यार विशांत सर्गीचें राज कितल्या म्हत्वाचें, कितल्या चड तें मोलाचें म्हणल्यार विशांत जेजू आज एक स्पश्ट निदर्शन आमकां दिता. सर्गीचें राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरलेल्या दिरव्या बरी. पयलें पूर्ण दवरलेली दिरवी मेळटाली गे आंडो मेळ्ळो म्हणटात. आंडो आमच्या रायांच्या काळार मालगडाच्या काळार सडावतू भांगारांनी वहिवाट जातालो. त्या वेळार भांगाराची कॉयनां पुरा आसतालीं गे. भांगाराची रुपयाची नाणी पुरा नाणी त्या देळा पुरा. व्हड व्हड मनशां लागीं जायते दुडू भांगार आसतालो. भांगार देखून आतांचे बरी बँकां नात. पयलें आतां कितलीं बँकां आसात, कितलीं बँकां आसात म्हूण आमकां कळनात. बँकांत लॉकरां आसात न्ही. त्या लॉकरांत भांगार दवरयेत. पयसो आसा जाल्यार एफडी घालयेत, वहिवाटां घालयेत, म्युच्युअल फंडां घालयेत आनी शेअर मार्केटींग घालयेत. आनी अशें चडावतू आतांचे मनीस भांगार पूर्ण दवरनात वा भांगार कितें करनात वा दुडू पूण घडोवन पूर्ण दवरनात. इन्कम टॅक्साचें बें आसल्यार मात्र कांय पूर्ण दवरतात. चड दिसता कळटा म्हणून कांय रायड करतात जाल्यार ITचे देखून कांय व्हडल्या गुंडयेंत व्हडल्या तळ्यांत बांयंत न्हंयंत काही मनी पूर्ण दवरतात. पूण चडावत जण पूर्ण दवरनात. तो वहिवाटाक घालतात. मागीर कांय मेळ्ळ्यार इन्कम टॅक्स बांदतात. देखून असली परिगत ह्या दिसांनी दिसून येना. पयलेंच्या दिसांनी आमी ल्हान आसतना येणे तें आयकल्लें आसा. ताका आंडो मेळ्ळो खंय, ताका मुटकी मेळ्ळी खंय उस्तिताना कोणटाना पुरा. अशें आसलें आदींच्या काळार. आसूंगी पुरो व्हडल्या मुटकेंत की भांगार पुरा घालून घट्ट बांदून मस्त गुण कुणून दवरताले. आनी थोडे असले भांगार आंडो आसा असलें दिरवें आसा म्हूण सांगतले. ज्योतिशी आसताले थोडे सांगतले. देखून ते सांगताले त्या जाग्यार थंय आसूंक पुरो. तशें थोडे मनीस तो जागो सुमोला कोणून उस्तूंचे प्रयत्न करन
थोड्यांक जायते मेळलेलें आसा, थोड्यांक मेळनातलेलें आसा. पूण कितें जावं दी तें दिरवें मोलादीक तुका एक हांडो भर भांगाराची कॉयनां मेळ्ळी जाल्यार सेन्साक 2000 रुपया लेखान एक गुडो तुवें 2 एकरे खाण गेलो जाल्यार तांदूळ तुका कांय व्हडलें लॉस जावचें ना. लाबूस देखून तसलें चिंतप दवर न्हू. कितें करताले तो मनीस तें भांगार तें दिरवें तें आंडो आसलेली सुवात घेवचे प्रयत्न करतालो. कळ्ळें. आजकाल आमच्या मनशाच्या मतींत कितलें आमकां मेळल्यार पावना. तें जायचें तें जायचें. आमच्या आशाक लेख निमीत ना, देवाच्या मोगाक लेख निमीत ना, पूण आमच्या आशेक लेख निमीत ना, तड आनी घड ना. तसलें आमचें जिवीत, संवसारी जिवीत. असल्या जिवितांत आमी जियेताना थोडे पोटी कितलें मेळल्यार बोगस सोमया आमकां जाय कितलें मेळल्यार नाका म्हूण हांव जाय म्हूण आमकां भोगता. देखून थोड्यांनी म्हणजे आसा म्हाका लॉटरी मेळ्ळ्यार पुरो, म्हाका टिकेट मेळ्ळ्यार पुरो. फॉरिनांत तीं पुरा मॉलाक पुरा कालेंबडी शॉपिंगाक गेल्यार तीं टिकेट्यो दितात की 1 किलो भांगार 2 किलो भांगार पुरा मेळटा की. मस्त भांगार जाल्यार आनकी मेळ्ळ्यार तांकां खुशी. तशें कित्याक म्हळ्यार तें व्हडलें दिरवें, ताचें मोल आमी जाणाव, भांगाराचें मोल आमी जाणाव न्ही गी. भांगाराचें मोल आमी जाणाव गुर्तू गी. भांगाराचें मोल आतां काजारांनी आसा जाल्यार चेडवां भुरग्यांक पुरा भांगार पळयतना कळटा मोल न्ही गी. एका पावंडाक एका ग्रामाक सुमार 5,500 रुपये 5,800 म्हणसो जाल्यात. आतां 5,800 म्हणसो जाल्यात. खबर आसा पेपरार पळयता कळटा सकयल उदयवाणी पेपरार येता. पळया एका ग्रामाक चिंता, एका ग्रामाक 5,500 6,000 धरया एका ग्रामाक न्ही गी. 10 ग्रामाक कितले जाले, 100 ग्रामाक कितले जाले, 1,000 ग्रामाक कितले जाले सांगा. व्हडलें दिरवें तें, व्हडलें दिरवें कोणाक नाका. देखून ल्हानशें कानाचें कुडकें भायर पडल्यार आमी रात दीस न्हिदना. लायट घालून टॉर्च घालून सोदून पुरो जाता मुसो सोदता. न्ही मेळना जाल्यार काल करता आंगोण घालता. आंगोण घालता. कळ्ळें. म्हणजे तर ल्हानशें कानाचें मेळ्ळ्यार 2-3 वाती कितल्या रुपयांक 10 रुपयांक 3 वाती. जिल्लीबाई विकता ती 10 रुपयांक 3 वाती. कळ्ळें की. कितें म्हळ्यार 1-2-3 हजाराचो ल्हानसो कुडको आसत आनी 10 रुपया गेल्यार व्हडली. तशें पळयात आमी चिंता आमचे मतींत आमकां तें व्हडलें दिरवें तें ल्हानशें. ओके. चिंत एक हांडो भांगाराची कॉयन आसा चिंत. तुका आतां दोळ्यान दिश्टी पडल्यान खंय काम करतना मार्गा देगेर कितें करताय तूं निस्सिगे राती. साध्य जाल्यार तो जागोसो मोला काडूं प्रयत्न करची. ना जाल्यार काही मणी राती मोद्यानार उठून कोणून खंय मणी गुणयेन घाल काडून जावन येवची. जिवाची रिस्क आमी घेवनी आमी तें काम करूंक तयार आसूं. कित्याक ताची वॅल्यू आमी जाणाव, ताची संपत, ताची मोल आमी जाणाव. देखून तें आपणावंक कितें करूं की तयार आसूं. पूण सर्गीच्या राजाचें मोल कोणाक जाय. एरेक बोडिया म्हणटा न्ही. सर्गीचें राज कोणाक जाय. सर्गीच्या राजाचें मोल कोण जाणा. आमी जाणाव. देखून जेजू म्हणटा भांगाराच्या प्रास, आंड्या प्रास, दिरव्या प्रास, सर्गीच्या राजाचें मोल चड अदीक. ताचे खातीर तुमी वावरचे प्रयत्न करी जाय. तें आपणावचे प्रयत्न करी जाय. एका जाग्यार तेका तोट्यांत एक आंडो आसा म्हूण सांगून तुजें गरी करून तो जागो तूं मोला काडूं तयार आसाय. पूण सर्गीचें राज ताचें की व्हरतें. तो आंडो मेळ्ळो तुका, पयशे मेळ्ळे वा भांगार मेळ्ळें, घरान नायलोय, तुका व्हडली पिडा सुरू जाली, खावंक जेवंक जायना, तें पळोवंक जायना, तें आसलें न्हीद पडना जाल्यार कितें फायदो. जर तर समाधानाचें मरण तूं मरताय, संतोशाचें जिवी सर्गीच्या राजान तुका मेळटा, ताचे इतलें वर्तें देणें दिरवें ताचे इतलें मोलादीक दुसरें खंयचें आसा म्हणटा जेजू आयच्या दिसा. देखून तो म्हणटा मोतयां म्हण जाणात तुमी न्ही. मोतयां सडावत खंय आसतात की दर्यांत आसचें गे न्ही. मोतयां दर्यांत आसचें गे. थोडी मोठी मास्तेच्या मांड्यांत आसात की मोतयां, प्युअर मोतयां वज्रां पुरा न्ही गे. मोलादीक तीं. हैदराबाद गेल्यार थंय ऑरिजिनल मोतयां मेळटात गे न्ही गे. गुत्ता तुमकां मोतयां.
ती दोवूय मोनया बरी आसात. आनी थोडे फावटी एक फावटी हैदराबाद गेल्ल्या वेळार हांवें एक 4 मोतयां काणया म्हणून गेल्ल्या वेळार तो म्हणटा डुप्लिकेट मोतयां आसात, डुप्लिकेट मोतयां आनी असली मोतयां आसात, कशीं कळचीं म्हणालो. हांव तुका दाखयता म्हणालो. वात पेटयली ताणें, वात कळ्ळें की वात पेटोवन एक मोती ताणें धरलें आनी तें कोडून गेलें म्हणटना ते प्लास्टिकाचे ते ओरिजिनल न्ही म्हणालो. आनी एक ताणें घेतलें आनी हाका वातीन धरलें. तें सुमार वेळ पेटलें जाल्यार खाळें जालें जाल्यार कडोंक ना. मागीर ताणें करी पुसली, कशें आसलें तशें येत आसा. आनी तो म्हणालो मोतयांचे ओरिजिनॅलिटी चॅक करचें अशें उज्यान घालून लासल्यार ताचो कलर बदलना, ताचो आकार बदलना, कांयच ताका बादाक जायना. तसलें असलें प्यूर मोतयां, असलीं डुप्लिकेट मोतयां देखून तुमी फूल जाय नजो म्हणालो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलीं मोतयां मोलादीक. मोतयांचें मोल कितलें म्हाका कळीत ना, पूण जाल्यार जेजू म्हणटा सर्गीचें राज मोतयां प्रास व्हरतें. मोतयांचो सारो आमी पळयला, थोड्या गळ्यांत आसता मोतयांचो सार आनी ताच्याकी व्हरतें. देखून आमी संवसारी जिवितांत भांगार मोती आस्त बदीक न्ही तो मारोग ही वाट तें कर हें कर तें आमी ताच्या फाटल्यान धांवता सोडल्यार तेंत व्हडलें म्हूण चिंताव सोडल्यार ताच्या बरें दुसरें कांयच ना म्हूण चिंताव सोडल्यार ताच्याकी व्हरतें सर्गीचें राज आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां आस दिता आनी तें आमी समजूंक जाय. देखून संवसारी कितें आसा तें नश्वर, तें कल म्हणटात कलम म्हणचें तसलें, सोर कन्न घालून नाकचें तसलें, सोरचें तसलें, वाळय म्हणचें तसलें आनी तें पाड जावन येता तसलें. सर्गी संवसारी संगती खंयच्योय जावं दी, भांगार जावं दी, मोतयां जावं दी, आस्त बदीक जावं दी. भांगाराक वाळय घाताय, भांगारा वाळय कांय ना, मोतयांक वाळय कांय ना, पूण जाल्यार सोर कन्न घालता की ना, सोर कन्न घालता. आमचें आस्त बदीक पिड्ड्यार जाता, आमचें धन दिरवें कलेन दानीक कितें आल्ल्यात ताका वाळय घातात, बोरोड म्हणटात वय की न्ही, कांय तरी जाता. कित्याक म्हळ्यार संवसारी संगती ताका आपणेच म्हणलें एक विकनेस आसा, आपणेच म्हणलें उणेंपण आसा. देखून तें शाश्वत न्ही, सर्गीच्यो संगती शाश्वत. देखून तो म्हणटा सर्गीचें राज एक झाडां बरी, झाडां बरी. आमी न्हंयचे देगेर आसचे मनीस, दर्या देगेर आसचे मनीस न्ही, सडा वत आमी दर्या देगेर मासली हाडूंक येता. आमी जाणां मासली कशी धरची म्हूण न्ही, मासली कशी धरची. जाळ उडयतात, जाळ उडयन ओडतना तांदूळ पुरा मेळटा न्ही, बारीक मासली मोठी मासली. न्हंयत जाळ घालें जाल्यार न्ही, ओडलें जाल्यार न्हंयत जाळ घालून ओडलें जाल्यार तांदूळ बंडुले, तांदूळ नारल, तांदूळ फातोर, तांदूळ मोडलां गिडलां पुरा मेळटा, कोसरो पुरा न्ही. आनी तांदूळ इतलो कोसरो मेळ्ळ्यार 4-5 मासल्यो आसता पिटी 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 करच्यो. त्यो इंता आमी नाका जाल्यार खान्न उडयता. कोसरो व्हरताय घरा ना, मासली मात पोत्यान घालची व्हरची, कोसरो खान्न उडयता, आमकां गरज ना ताची. सर्गीचें राज म्हळ्यार तशेंच. एक दीस अंतकाल येतलो. आमचे अंतकाल म्हळ्यार सगळो संवस एकत्रपणी नाचता म्हण न्ही. हांव मेलो जाल्यार म्हजो अंतकाल, तूं मेलो जाल्यार तुजो अंतकाल, तूं मेलो जाल्यार तुजो अंतकाल. सकड एकत्रपटी भुमी उक्ती जावन आमी पुरा मातये पंदा वचून भुमी नागेना, कळ्ळें की. आनी आमचो अंतकाल येताना झडती जाता. बरें करता जाल्यार हांव सर्गीच्या राजाक उरतलो, वायट करता जाल्यार हेमकर्णाच्या उज्यांत लासतलो. बरें करता तेन्ना देखून आमी बरें करूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमी बरें करी जाय. सर्गीचो सर बाप, सर्गीचो बाप सर बरो, तशें तुमी सर्व बरीं जाय, बरीं कामां. देखून सर्गीच्या राजा खातीर आमी वापरी जाय, सर्गीच्या राजा खातीर वावरी जाय. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सलमाव राय कोण? दाविदाचो पूत सलमाव दाविदाचो पूत. आनी सलमाव रायाक देवान विचारलें कितें जाय तूं माग, तुका कितें जाय माग न्ही. सलमाव रायाक मागयतालें म्हाका 1-2 लाख मिलिटरी दी न्ही, 2 लाख अस्ती दी, 2 लाख घोडे दी, जायते आस्त दी, भांगार दी, जायत्यो बायलो दी. आनी घालें जायते दी म्हूण मागये तें. ताणें कांय मागोना. ताणें इतलेंच म्हळें तुज्या देशांत लेख करूंक जायना तितलो लोक आसा,
तुज्या देशांत जायतले समस्या आसात, परिहार करूंक जायना तसले समस्या आसात. तुज्या देशांत जायते उणेपण आसा, ते सगळे भरती करून दिवचे, न्याय करून दिवचे, तुज्या लोकांक बरें सांबाळचें आनी बरें आडळची दिवचें. तसली जाणवाई म्हाका दी, जाणवाई. दुसरें कांयच म्हाका नाका, ती जाणवाई दी. पळया, ती जाणवाय दी. आनी देव अजाप जालो. कित्याक म्हळ्यार संवसारी मनीस मागतना कितें मागतात? म्हाका लॉटरी टिकेट उठोवचें माग, म्हाका तें माग, म्हाका तें दी, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी. आनी गे हां, म्हाका बरी विजा दी, बरें काम दी, बरो सांबाळ दी, तें दी. आमी तेंत मागचें. म्हाका ग्रेस्त कर, म्हाका दुडवादी कर, तेंत मागचें. पूण सलमान तें मागोना. सलमान सर्गीच्या राजाची जाणवाई मागली, जाणवाय. पळया, देखून तो जाणवायसो राय म्हणटात, जाणवायसो राय. देखून एक आवय आयली खंय, एक स्त्री आयली खंय, म्हणाली खंय हें म्हजें भुरगें. आनी त्या भुरग्याची आवय म्हणाली खंय हें भुरगें म्हजें. आनी सलमाव राया मुखार आयली. ही स्त्री सोडिना, ती स्त्री सोडिना. ती स्त्री म्हणटा हें म्हजें भुरगें, आनी एक स्त्री म्हणटा हें म्हजें भुरगें, हें म्हाका जाय. देखून सलमाव राय म्हणालो एक काम करा, त्या भुरग्याक वयता सकयल म्हणसर 2 कुडके करा आनी एक वंटो तिका दिया, एक वंटो हांकां दिया. रायान फर्माण दिलें. रायान रागान फर्माण दिलें. आनी रायान फर्माण दिल्या उपरांत सैनीक करतात की ना, करतातच. ते भायर आयले तलवारान. तो वळून नी जावय आयली, म्हणाली धनिया ते भुरगें म्हाका नाका, ताका ती दिया. पूण ताका 2 कुडके कर नाकात, 2 कुडके कर नाकात, ताका जिवेशी मार नाकात, ताका कश्टी नाकात. ते भुरगें म्हाका नाका, तिका जाल्यार दिया, पूण ते भुरग्या सुगोळ कर नाकात. आनी तो वळ सलमाराक कळ्ळें नीज भुरग्याची आवय ही स्त्री. आनी म्हणालो त्या भुरग्याक आनी तिका दिया, ती भुरग्याची नीज आवय. पळया, खंय म्हणजे मगाचे बाबा ही जाणवाय देवान सलमाक रायाक दिल्ली. देखून तो राये पैकी जाणवायसो राय, श्रेश्ठ राय म्हणून ताका नांव पडलें. आनी सलमाव राय आजुनी आमच्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत जीव आसा जाल्यार ताणें हें केल्लें महात कार्य. कितें? सलमान केल्लें एक महात कार्य. कितें? जेरुजलेमाचें देवाळ बांदलें. आपल्या बापायची आशा, आपल्या बापायचें सोपण जारी करच्या दिशेन ताणें 40 वर्सां घेवन तें देवाळ ताणें संपूर्ण केलें. पळया, देखून आजुनी इस्रायल पर्जा जावं आजुनी पवित्र पुस्तकांत सलमाव राय, जाणवायसो राय, बुदवंतकायसो राय म्हणून आमी आपयता. कित्याक सर्गीच्या राजाची जाणवाय ताणें मागली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या सर्गीच्या राजाच्या जाणवायेन आमी जिवंक जाय. संवसार एक वेदी, संवसार ही वेदी. सर्गीचें राज्य जोडचे खातीर आमी हांगासर आमचें प्रदर्शन, आमचे प्रयत्न करची वेदी. रिजल्ट सर्गीचें राज. संवसार आमचे एग्जाम हॉल, परिक्षेचे हॉल. हांगासर आमची परिक्षा बरोवचें. बरें शिकून बरें परिक्षा बरयता जाल्यार बरें मार्क्साचे रिजल्ट आमकां मेळटा. एक पुटी एकलो देवादीन जालो. देवादीन जाल्या उपरांत ताका पेद्रून सर्गी आपोवन व्हेलो. सर्गी आपोवन वता आसतना व्हडलो जैत स्वागत ताका दिलो. आनी सर्गीच्या राजाच्या द्वारार तो पळयता व्हड मजबूत व्हडलीं घरां, एसी बरो आसलीं घरां पळोवन ताका खुशी जाली. आनी हो मनीस ग्रेस्त मनीस संवसारांत येतालो. आनी तो मनीस थंयसर येताना म्हण चिंता, हांव ही संवसारांत व्हडल्या बंगल्यांत जिवन आसुल्लो, वस्तू गाडयो पुरो आसुल्ल्यो, क्रेस्तकांत जिवन आसलो. हो बंगलो म्हाका कोण ना म्हण चिंतून आसलो. पेद्रू सीद आपोवन गेलो, बंगलो फाटीं पडलो. आनी थंयसर अल्टाची टॅरिसाचीं घरां आसलीं. आनी ताणें तो म्हणालो संवसारी जिवितांत व्हडल्या बंगल्यांत हांव जिवन आसलो, पूण सर्गीच्या राजांत म्हण टॅरिसाचें घर जाल्यार कांय सुमाराचें न्ही. हें म्हाका आसतलें म्हूण ताणें चिंतलें. तें घरी ताका मेळूं ना. तो मुखार गेलो वता आसतना नळ्यांचीं घरां मेळ्ळीं. हांव चिंतलो आनी चिंतलें संवसारी जिवितांत व्हडल्या टॅरिसाच्या बंगल्यांत रावून दगींत हांव आसुल्लो. आतां नळ्यांचें घर, थंडायेचें घर देवान म्हाका फावो केलां, आनी तें घर म्हाका मेळटलें. मेळूं ना. मुखार येतना कोलवांचीं घरां मेळ्ळीं. फुल्ल कोलवांचीं घरां आतां आसतना ताणें चिंतलें हांव टॅरिसाच्या घरांत व्हडल्या बंगल्यांत जिवन आसा. कोलवांच्या घरांत जिवूंचो अनुभव म्हाका ना. थंडायेचीं घरां म्हणटात कितलें वत आसल्यार
ती थंडाई सांबाळटात देखून असलें घर म्हाका फोव जातालें सर्गीच्या राजांत म्हणून ताणें चिंतलें आनी ताणें मेटां काडलीं पूण ती ताका फोव जावना ती फाटीं पडली हाका मुखारून गेलो मुखारून येतना ल्हान सिमिटीच्या सिटीची सिमीट सिटीची घरां ल्हान आसलीं ताका मेळ्ळी आनी ताणें म्हळें व्हडली सर्गीच्या राजा सिमीट सिटीची घरां मेळचीं व्हडलें बाग देखून आतलें घर म्हाका मेळटलें तें ताका मेळोंक ना ताजे उपरांत ल्हानशें एक टर्पल घाल्लें गुडसूल ल्हानशें टर्पल घाल्लें गुडसूल ती आयलीं ती येता आसतना पेद्रू म्हणालो हळे हें तुजें गुडसूल हातूं तूं राव आनी तो म्हणालो ग्रेस्त मनीस काले म्हणटाय बघेवन तो पेद्रू काले म्हणटाय हांव गांवांत व्हडल्या व्हडल्या रावळ्यारांत जिवन आसलो मनीस सर्गीच्या राजांत टर्पलाच्या घरांत गुडसुलांत रावचें गी आनी तो पेद्रू म्हणालो संवसारी जिविताच्या सगळ्या तुज्या जिवितांत तुवें घेवन आयलेल्या वस्तूंत खाली हे टर्पलाचें घर करूंक मात आमकां साध्य जालें कितें तुवें संवसारी सगळ्या तुज्या जिवितांत सर्गी येताना घेवन आयलेल्या वस्तून तावन फकत ह्या टर्पलाच्या घर करूंक मात्र आमकां साध्य जालें तितलें मात्र तुवें हाडलाय थोड्यांनी वस्तू हाडल्यो देखून बंगले टॅरिसाचीं घरां नळ्यांचीं घरां कलवांचीं घरां बांदूंक तांकां साध्य जालें पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मेल्या उपरांत आमी कितें व्हरता आमी व्हरचें बरेंपण आनी तें बरेंपण सडीत मापार व्हेलें जाल्यार सर्गीच्या राजान चड संतोश आमकां मेळटा म्हणल्यार सत आमी जाणां जावंक जाय त्या दिशेन आमी वावरूंक जाय देखून आमी कितें आमी करता ताचो परिणाम आमी कितें एग्जाम हॉलांत बरयता ताचे रिजल्ट आमकां मेळटा सर्गीच्या राजांत संवसार जावन आसा एग्जाम हॉल आनी सर्गीच्या राज जावन आसा ते रिजल्ट दिवचें केंद्र देखून आमी हांगासर प्रयत्न करूंक जाय कश्ट काडूंक जाय सता नितीचें जिवीत जिवंक जाय आनी ह्या मुखांत हांगा जायतीं देणी आमी थंयसर व्हरूंक आसात आनी त्या देण्यानी सर्गीचें राज आमकां थंयसर वोडत्या जायत्या मापान जिवंक साध्य जातलें ओ ग्रेस्त मनीस पळय मार्गा देगेर आशिल्ल्या भिकाऱ्यांक ताणें कॅर करूं ना ग्रेस्त मनशाच्या वपारी बरी आनी त्या दुबळ्या लाजाराच्या वपारी बरी जाले हांगासर देखून ताका थंयसर ल्हानशें गुडसूल फावो जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या सुवातेंत जेजो म्हणटा सर्गीच्या राजा विशयांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री आयका हे निमाणें सर्गीच्या राजा विशयांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक गर्दनिया बरी तो आपल्या घरांतलें भंडारांतलें नव्यानी पोरणे भायर काडटा देखून आमी हर एकले बुद्धवंत मनीस जावंक जाय जेजो मातेवाच्या वांजेलार म्हणटा बुद्धवंत मनीस कोण कडपी सुवातेर घर बांदता तो बुद्धवंत मनीस कडपी सुवातेर घर बांदता तो बुद्धवंत मनीस कित्याक म्हळ्यार तो जायतें चिंता गूण कोणता बरें पंचांग घालता पात्रेच्या सुवातेचेर आनी मजबूत घर बांदता आवर येवं दी वाळू येवं दी लोट येवं दी वारें वादळ येवं दी त्या घराक मारूं दी तें कोसळून पडोंक ना आमी संवसारी जिवितांत जायतें चिंता जायतें पुंजोन दवरता पावसिल्या दीस आयले म्हणटाना लांकोडू खोली सुकी मासली आडारां लांकडां हें सगळें आमी पुंजोन दवरतले हांव पावसिल्या दिसाक आंब्याचे खळाचे आंबे खळाचे गरें पुरा कित्याक पावसिल्या दिसान आमी बुकेन वचो म्हणून न्ही हे घर बांदूंक आसा जाल्यार जल्ली रेंव सिमेंट फातोर हे सगळें पयलेंत आमी पुंजोन दवरता स्टॉक करून दवरता मागीर रेंव मेळना मागीर जाल्ली मेळना फातोर मेळना कोण म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी बुदोवन कांय वापरता पयलेंत आनी घर बांदून देंवता आनी शाबीतान आमचें घर जाता पूण सर्गीच्या राजा विशयांत आमी चिंतिना पुंजोन दवरचें प्रयत्न करना लास्ट मोमेंटार आमी इगस्सपटी देवादीन जाताना इगस्सपटी देव आमकां आपयताना आमी तयार आसना दिरवी पुंजोन तें नांत आनी आमी वरच्या त्या ल्हानशा दिरव्यांत कश्टांचें जिवीत आमकां मेळटलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मागीर संवसारी जिवितांत कितलीं मिसां मेळ्ळे दिल्यार तीं थंयसर पावची नात हांगासर खाली जेवण मात्र आमचें पोट बरो सोडल्यार जेवणांनी आमचें पोट बरो सोडल्यार तूं कितलीं मिसां दिल्यार सर्गीच्या राजांत तूं जागो बदलोवन जावचो ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर लॉस कोणी घेनात तुका दिल्ली शिक्षा तित्त शिक्षा कंटिन्यू जातली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारी जिवितांत जियेतना आमी कितें सर्गीचें राज ओडटें तें दिरवें भांगारा प्रास व्हरतें आस्ती प्रास व्हरतें तें मोतयां प्रास व्हरतें
अधिक मोलाचें म्हूण आमी चिंतूंक जाय आनी तें चिंतलें जाल्यार त्या दिशेन आमी मेटांक काडन सर्गेच्या राजा कुशीन दिरवी पुंजावंक आमकां साध्य जाता असलें जिवीत जिवन सर्गेच्या राजा कुशीन दिरवी पुंजोवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी विरावया तर एका देवा त्या सुलाम सभा तो सारया सगळी संगत आमी म्हणया सत्वंता देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गानी भितर विचार असणारा जेजू क्रिस्ता ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या समियाक जो पवित्र आत्म्यावर कृपे संभवलो आमकां मर्यादा जल्मलो 5 गातांनी कोसोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निगेबिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदा देवाच्या उज्या बसला थंय तो आमच्या मेल्ल्यान दिवस वेगळो घेतलो सद्मांता पवित्र आत्म्या कदोली पुय सभी भक्तां स्वेकतार पदकाचे भुक्षणे कुडीचे जिवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन. आमी सदेवाची भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत आमी जियेता आमची मागणी ताचे मुखार आमी दवरया सर्गीचें राज वर्तें दिरवें ह्या दिरव्या खातीर आमी प्रयत्न करूंक जाय हें आपणावच्या खातीर आमचें जिवीत समर्पीत करूंक जाय आनी हें दिरवें आपणावच्या खातीर आमी सर्गेच्या राजाची दिरवी पुंजावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दितना आमची मागणी सर्वेस्परा मुखार उबारया सर्गेच्या राजा कुशीन मेटा कडूंक आदार मागया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या आमच्या पापसाहेबाक बिस्पांनी याजकांनी सर्व धर्मीक भाव भयणींनी मागण्या फारीपात तांच्या दबेन दिल्ल्या लोकांक जिजू म्हणल्या दिरव्याची खरी जणवाय दिवंक तांकां सक्तिवंत कर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरून राष्ट्रांत नीत आनी शांती स्थापन करचे खातीर निरंतर वावुरच्या तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुजो मोगाचो संगात दिवन तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी तशें भुरग्यांनी तांचे जिणयेंत तुजी शिकोवण पाळण खरें दिरवें आपणावन तुका साक्ष दिशें कर आनी तांच्या जिविताचो सारको भेस विंचून काडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावुरतेल्या समेस्त सांद्यांक बरी भलायकी मतीक समाधान वावरांत तृप्ती तशेंच कुटुंबादाराचो मोग आनी हुस्को लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जाल्लेल्या आमी हर एकल्यान जेजून दिल्लो ओपारी समजून सर्गींच्या राज्या विशीं समजुणी जोडूंक आनी जेजूचो सर्गींचें दिरवें म्हूण ओळखूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू था देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. संगातास ह्या पूण थळ्यार हातीन धरिल्ली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इगडी बडदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. मणिपुरान कश्ट केल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. पावसावर वावरी आमच्या भारतांत तशेंच इतर देशांनी कश्ट केल्या सर्व भाव भयणी खातीर मागया. इतर विविध कश्ट नश्टां वळख जाल्ल्यां खातीर मागया. सर्वेस्पर देव हम हर एकल्यांकी सुडका दिवं दी. संवसारी जिवितांत जीवन आसावन तरी सर्गीचें राज वर्तें दिरव्या म्हणलें समजणी आमकां येवंक आनी ह्या दिरव्या खातीर आमी प्रयत्न करूंक जाय आसची कृपे देणी आमकां हो साव दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उस्तारलेली आमची मागणी आमी तुका भेटोवन दिता. संवसारी जिवितांत आमी जियेतना सर्गीचें राज वर्तें दिरवें म्हणलें समजून हें दिरवें आपणावच्या खातीर हर प्रयत्न करूंक जाय आसची कृपे देणी आमकां फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. ही सौम्या
ससनाच्या ससना तू सौम्या काळीस पोचे खालते बोळे ते दुख खाते काचे सारखे तुझे सुवार्थ मंदिरा मुसलमान सौम्या जीवन मुझे जीवा का दिले तुम्हें ओपुंदिता सर्वस मुझे यामुड्या वैरासो में म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सत्पदवेता देव पवांतात असले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेते पैसे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्या आनी तीन दिनी आमी तुका भेटयता तीन देन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावूय या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो इतले कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुझ्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानताले तेन्स आमचे सवें तुका मानवो पातक मात्र सोडून हर सगळ्या गतीन आमच्या गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय आदां तुजे आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता वै बाबा ऊन सगळी तुका जयचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ऊन सगळी तुका जयचे ऊन सगळी तुका जय मगर भाव भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रामता उडा आनी वायन असलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घडी सर्गींच्या रासाची दिरवी भोव पवित्र भोव उस आनी चड मोलादीक म्हणलें सत समजावंक जेजूची कूड आनी रगत आमकां अखंडीत उपकारता देखून आमचें सगळें जिवीत ह्या कुडी रगता समर्पया हे पवित्र घडी कितेंय मागया खंडीत आमी घेतल्या बाबतान आमचें समर्पण करया बापा करोसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta song gutu pergetuya Jesus melo Jesus jivan sala Jesus novya बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत समुंड आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा ग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रात्म्या बोरवी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारान विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पिटर पॉल आमचे गोळी बाप्पा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरूं मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगतीत अंतरलेल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखार बळपळूंक खूब फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या माय संगती तिचो पती भगेवन जुसे भगेवन धर्मदूतां भगेवन जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची अचनामतीन दवरना ताणें शिकवलेले मागणे भोवभक्तीपणी मागता आसतना सर्गींचें राज्य एक श्रेष्ठ दिरवें ते आपणाच्या दिशेन आमचे हर प्रयत्न जावं देवा स्वादार आनी कृपा मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची एसलेल्या आमक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वारांतले पिडेशिडेंतल्या आमकां निवार. देव करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळीं तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुत्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुझे सगळे सर्व किती पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयल्ली. सर्गींचे राज श्रेश्ठ दिरवें पवित्र दिरवें आनी अदीक मोलादीक दिरवें. हें दिरवें आपणाक आमी हर प्रयत्न करूंक उलो दितात. ती येशळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या कसूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली.
काळजांत आयल्या सुमया जेजू आमी अर्गां देवी आमच्या मोगान बर आमच्या काळजांत तो आयला सर्गींच्या राजाची सतां शिकयलेलो जेजू आमच्या काळजांत आसा आमच्या जिवितांत आसा आमच्या मेटांनी तो आसा आमच्या मोतयेंत आसा आमच्या सगळ्याक रक्ताच्या कणांत तो आसा ह्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया बरी भलायकी बेसांवादा कृपा सांगात जैत सगळी सुडका संतोष ताणें आमकां दिला त्या पासून तुका अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू सगळ्याक तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू सर्व वाईटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर समाधान संतोष दिल्ल्या खातीर सरापायांतले मरणादी पिड्यांतल्या मुखार राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वाटेली जावचे बाग फोव केल्ल्या खातीर तुजे उतर आयकुचे बाग फोव केल्ल्या खातीर पवित्र क्रिस्ता मुखांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां दिता जेजू मुझ्या काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजांत प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक ह्या उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच सेवला ताचे वरवीं सस्ताचें जिवीत आमकां मेळचें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडकार झाडां तुजी दर्या वेडेरी दोळी रुखाच्यो सोमी देव तुका गुरुकाचे पागी मोशासू सोमी वेता सोलो तुझे संगी आयको काशेता जो काटला ओंगार पुता सोवे अववार मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा
ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवं येता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.